एक्चुअली आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलो आणि आम्ही स्ट्रेट फॉर्मेट स्टेटमेंट दिल्लो की आम्ही अपील ऑफ ऑब्जेक्शन फायल केला आणि असले पेशंट्स हांगासर येत किंवा हाडप ना अशें डिसिजन घेतला आणि आम्ही आमच्या आमदारान डिसिजन घेतलेलें तेजेर ठाम आसा. जेन्ना एका पत्रकारान विचारलें की तुमच्या एखाद्या मनशाक अशें जायत जाल्यार कितें जातलें किंवा हांगासर तुमी करून दितले, तेन्ना आमी म्हटलें की आमचो मनीस आसा जाल्यार समज एखादो अशें विशय समज जालो जाल्यार आमी थंय DHSान बीन करीत जाल्यार, पूण जर आमच्या मनशांचे खंय तरी सेंटिमेंट्स तितून दुखता जाल्यार डेफिनेटली आमी आमच्या आमदारां वांगडा हांगा स्टँड घेता की हांगासर अशें सेंटर किंवा हांगासर कसलेच फॅसिलिटी कोरोना व्हायरस बद्दल हाडच्यो न्हू. आनी ह्या विशयाचेर आमी आमच्या आमदारां वांगडा आहा. काल दिसता अशें म्हाका की खंय म्हाज्या शब्दान फाटी फुडें जाल्या जाल्यार हांव तेची दिलगिरी व्यक्त करता आनी म्हाजे ते शब्द फाटी घेता. देव बरें करूं. स्टेटीचो मंत्री म्हणून आणि मुरगांव मतदारसंघाचो आमदार म्हणून सगळ्या गोंयच्या लोकांक आणि सगळ्यांक असो नमस्कार करून कोपरा पासून नमस्कार करून आणि मुरगांव मतदाराच्या आमच्या सगळ्या लोकांक सांगता की हेतून पॉलिटिकल करूं नाका. कोरोना व्हायरस ही एक महामारी पांया पडून तुमकां आग्रह करता. ही महामारी जी येयल्या आमचे पंतप्रधानान तुमचे कडेन जे मागला ताका जर तुमी कंटिन्युअसली सगळें जे तो सांगता ते आयकत जाल्यार हेतूनसून आमकां उपाय येतलो. आमी आमच्या मतदारसंघान तांकां कोण इफेक्टेड आहा अशें हाडटले म्हणून जेन्ना बातमी मेळ्ळी इमिजिएटली तेचेर एक्शन घेतलं. ते सगळी एक्शन सांगिना म्हाजें व्हडलेपण सांगपाक. हांव डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान वचून बसलो. तेच्या उपरांत सगळी चालना केली आनी सांजे पर्यंत ती ऑर्डर आमी कॅन्सल करून घेतली की आमच्या मतदारसंघांतल्या लोकांच्या हिता खातीर. हे हांव मिलिंद नायक एज अ मिनिस्टर आनी MLA ऑफ मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगता. परत पांया पडटान सांगता तेचे हें करूं नाका, कितें राजकारण ताका लायनाका. आमी हेतून येवंक जाय. हेका खंयचो धर्म जात पार्टी कांय लागना. आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन करूंक जाय. हांव सकाळच्यान हांगा घरा कडेन आहा. लोक केल्ले लोकांक सजमोवन सांगलां की हांव डेली तुमकां अटेंड करता. आतां मातशें लूज रावया 2-3 दीस एकामेकांक मेळ्ळें नाका. स्पेशल तुमकां आयज आपूण सांगचें पडलें एक इम्पॉर्टंट आहा की जी हें आसता कितें रॉंग मेसेजीस वयता किंवा आमच्या भितर एखाद्रे कोण उलयतना जर चुकलो जाल्यार ताका माफी करा. म्हाकाय माफी करा आनी म्हाजे कडेन चुकल्यार म्हाका येवन सांगा पयलीं साहेब हें तूं उलयलें रॉंग जालें. ते दीस MPDचे त्या हेचेर आनी कलेक्टरान घेतलो स्टँड. आमी तांकां सजमोवन सांगून हांगा तितली पॉप्युलेटेड एरिया आहा म्हणून सांगून आमी तांकां सिस्टमॅटीक ते कॅन्सल करूंक लागले. CMा कडेन उलोवन सुद्दां आमचे कडेन इन रायटींग लेटर आहा तेंचेर. तेन्ना तसलो विशय ह्या मतदारसंघान हाडचो न्ही. कारण हांगा दीस इज अ तिकली पॉप्युलेटेड एरिया. ज्या जाग्यार करूंक सोदी ते फॅसिलिटीज ना आनी तिकली पॉप्युलेटेड एरिया आहा ती. पण काल त्याच्या नंतर तेचे पॉलिटिकल करचें म्हणून कोणी जर बेश्टो हें घेतलो की आमकां कांय खबर ना, मिलिंद नायकान कांय करूंक ना जाल्यार तेणी म्हाज्या वांगडा रावलो ताका कळपाचें हांव केलें कितें तें. तेणी काडलो त्या बरोबर आमचे कार्यकर्ते चाळवले. साहेबान इतलें केल्या उपरांत आमच्या खातीर एक कोण तरी स्टेटमेंट घेता म्हणून आमचो अध्यक्षान एक म्हाका सांगून प्रेस घेतली. त्या प्रेसान तेणी सांगताना एक लायन कितें तरी चुकोवन तेचे कडेन घाला. त्याच्या वतीन हांव सगळ्यांची जाहीरपणे माफी मागता. कितें चुकोवन येयल्लो स्टेटमेंट हांव हांगा आहा आनी आमचें मंडळ सगळें हांगा. संजय सतार्डेकर आमच्या वांगडा आहा तर तो स्टेटमेंट आमच्या भशेनूच आसतलो. चुकोवन तेणी कोणी तरी क्वेश्चन केलो ताका तेणी सांगलें की अशें जर सगळ्याक जालें डॉक्टरांनी हें केलें कितें नाका जाल्यार क्वेश्चन येवपाक लागलें. तेन्ना तेणी सांगलें जाल्यार तेचेर विचार करता असो कितें स्टेटमेंट आहा तो कॅरी करून रॉंग मेसेज दिवं नाका. ताच्या वतीन हांव सॉरी म्हणटा. आनी कोणी तरी आतां एकठांय केला आमच्या ऑफिसा कडेन लोक तांकां संजय सतार्डेकर येवन जाल्यार सांगतो. पण एक सांगता असले अफवा बेश्टे पसरय नाका. आनी हांव हांगा आसतना जर तुमकां दिसता म्हाका येवन विचारा. म्हाज्या स्टेटमेंटान हांवें केल्ल्या मुवमेंटान शाबासकी दिता. दुसरे दीस आमचो बारीक एक म्हणजे बारीक लेवलाक कोण तरी दुसरे कोणी उलयतना चुकले तो एक जबाबदार व्यक्ती आहा संजय सतार्डेकर. असले स्टेटमेंट तो जाणून बुजून करूंक शकना. हे म्हाजे कडेन बरोवन घेया तुमी. जे म्हणी संजय सतार्डेकरान कामां करून घेतल्या ते म्हणे अशें उलयता ते नांव बदनाम करपाक हें वायट. पॉलिटिकल ताका हें लायनाका. तेणी सांगला चुकोवन की थंय गरज पडली जाल्यार येवचें अशें ताचो स्टेटमेंट आमी फाटीं घेता. हांव त्याच्या वतीन सॉरी म्हणटा आनी हांव स्वता सॉरी म्हणटा. परत तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. जरी प्रायम मिनिस्टर मोदीन तुमकां सांगलें की फाल्यांचो दीस हें करा म्हणून म्हणजे कर्फ्यू पाळपाचो तो कर्फ्यू तेणी सांगला तो आमच्या सगळ्याच्या हिता खातीर. आमी सिरियसली पाळपाक जाय. आमकां खूब म्हाका आयज फोन येयले मेळोंक जाय म्हणून हांव तांकां सांगलां एमर्जन्सी आसलेल्या मेळया नाजाल्यार आमी सद्या एकामेकांक मेळपाचें अवॉयड करुया. तेतून हें स्प्रेड जावचें ना. स्प्रेड जावपाक ती चेन तोडपाक जाय हो उद्देश लक्षांत घ्या. आनी आमी सगळे एक जावन वावुरया. बेश्टे पॅनीक जावप ना. परत रिपिटेडली सांगपाची गरज ना.
तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांचो दीस बऱ्या पडून पाळा, गरज पडली जाल्यार तशेंच दीस आनी 2 दीस पाळचे पडल्यार पाळून हें जें कितें महामारी येवपाचें संकट आमचेर जें आहा तें दूर करया.